भाजपा पक्षान माध्यम प्रश्नावयली आपली भूमिका स्पष्ट केल्या। भाजपा पक्षाचेर विरोधी संघाचो कसलोच फरक पडचो ना। भाजपान फाटली 5 वर्सां राज्यांत जी विकास कामां केल्यात त्या आदाराचेर भाजपा 2017च्यो निवडणुको जिखतले अशें दक्षिण गोंयचे खासदार नरेंद्र सावयकार हांणी सांगलां। तशेंच राष्ट्रीय स्वयंसेवक जे निर्णय घेता ताचो भाजपा पक्ष आदर करता अशेंय तांणी मुखार सांगलां। आर-डेस्को खातीर पणजेच्यान संजय मनोली। आमकां कसलोच कन्फ्युजन ना। वी आर व्हेरी क्लियर। भारतीय जनता पार्टी इज व्हेरी क्लियर आणि म्हणून हांवें उदोड सांगलें की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ म्हणून आर-एस-एस म्हणून जे कितें निर्णय आर-एस-एस घेता तेचो भारतीय जनता पार्टी म्हणून आमी पूर्ण आदर करता। ते ग्रांट्स नाका म्हणटात, ते ग्रांट्स इंग्लीश हांकां विड्रॉ कर म्हणटात, तुमी आदर करता? न्ही, म्हाका दिसता की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे काल श्री नाना बेहरे, लक्ष्मण बेहरे हांकां संघचालक म्हणून गोंयांत तेंची नियुक्ती जाल्ली आसा आणि तेजे उपरांत त्यांची कार्यकारिणीची घोशणा म्हाका दिसता जाल्या किंवा जनरल सेक्रेटरीची घोशणा जाल्ली आसा। मुखार तेंचें काम जें आसा तें चालू। त्या संघाचे न्हय तू जर म्हाका भारतीय जनता पार्टी बद्दल विचारता आसतना हांव तुका 100% उत्तर दिता। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या संबंधान जर कितें प्रश्न विचारता आसत जाल्यार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या संबंधान हांवें तुमकां सांगलें की आमचे लक्ष्मण बेहरे म्हणून जेंकां अपॉइंट केल्ले आसा पळय तेंचे थ्रू जे कितें भारतीय जनता पार्टी आमी स्वताच्या कामा बद्दल उलयतले, आमच्या सरकाराच्या परफॉर्मन्सा बद्दल उलयतले, आमी आमच्या ऑर्गनायझेशना बद्दल उलयतले, दुसऱ्या ऑर्गनायझेशनाक कितें करचें कशें करचें। तुम्ही उत्तर दिलं नाही माझ्या प्रश्नाचं। केवढा इफेक्ट तुमच्या पार्टीवरती होणार असं वाटतं? भारतीय जनता पार्टी म्हणून हांव कॉन्फिडंटली सांगता की 2017 आमी फाटले पावणे आयज आमी जेन्ना बसल्यात 12 सप्टेंबर 2016 ह्या दिसा तो मेरेन आज मेरेन 9 मार्च 2012 ते 12 सप्टेंबर 2016 ह्या मेरेन भारतीय जनता पार्टीच्या गोंयच्या सरकारान जें काम केल्लें आसा, सामान्य जनतेक विश्वासान घेवन सामान्य जनते खातीर जें काम केल्लें आसा, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटा खातीर जें काम केल्लें आसा, सेंट्रल गव्हर्मेंटाची असिस्टन्स घेवन वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान खरें इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप करपाचो जें काम केल्लें आसा, पेडणे सावन काणकोण मेरेन जी कामां आमी सगळीं केल्लीं आसात, गोंयच्या जनतेच्या 15 लाख जनतेक आमी बांदील आसा, त्या 15 लाख जनतेक विश्वासान घेवन आमी मुखार वचपाचो प्रयत्न करता आणि म्हणून आमी 2017 जेन्ना विधानसभेचे इलेक्शन जातले तातूंत आमी जैतिवंत